विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता आसा. आयच विशयू चेडूवांगेले समस्ये. आमी लेखचे समस्येचे आमकां होड्डांक मात्र म्हूण सांगून चेडूवांक कसले खेळ्ळार जाल्ले स्कुला वचून बरोवचे वाजूचे पळोवन घेतला जाल्ले म्हूण सांगून आमी आलोचन करता ती जाल्यार तांकां तांगेले जालेले समस्या आसता. अशी चेडूवांक पळयतना हट करचे, रडचे, कोपचे, अळसाई हे पुरो आमी पळयता ती. एक लेवल तरी हे पुरो वोडनाय म्हूण सांगल्यार चेडू म्हणटार सहज जावन हट कोप लढाई रडणे पुरो आसता. जाल्यार खंयचेय एक विशय चड जाल्यार आमी त्या बग्गेची गमन दिवका जाता. ಕೆಲವು ಚರಡು ವಿಪರೀತಾಚೆ ಹರ್ಟ್ ವಿಪರೀತಾಚೆ ರಣ್ಣೆ ಏಕೆ ಫಟ್ಟಿ सांगचे ಏಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗೆಲ್ಲಾರಿ ವಿಂಗಡ್ ಚರ್ಡು ಆಲೋಟು ಲಡಾಯಿ ಕೊರ್ಚೆ ಮಾರ್ನೆ येवचे तश पुरो केल्लारी ताका कसकी एक कारण आसता. ते कारण कसले चेडू नुता तशी करना ती ते कारण कसले म्हूण आमी पळोवन त्या समस्ये परिहार केल्यार हे समस्ये परिहार जाता. चड जावन आमी कसं करता म्हूण सांगल्यार ते कारण कसं म्हूण पळोवच्या वचना ती. अयो तो चल्लुवे तो दड्डा म्हणटा ती एके तो चल्लुवे अयो कितली फट्टी सांगता म्हणना तागे लूटी म्हळ्यार अब्बा अशीतली जना पुरा जना उपद्रव अशी पुरा आमी चेडूवांक लेबल घालून सोडटा ती. जाल्यार हे कसला ते चेडू तशी करता म्हूण आमी चिके आलोचन करता जाता. खंयचे एक चेरडाल समस्ये बगे आलोचन करतना वाय डू यू हॅव दीस प्रॉब्लेम न्हय तुका ह्या प्रॉब्लेम कसलाक म्हूण निमगूच न्हय हाऊ डू यू हॅव दीस प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम कशे आयल्या म्हूण सांगून म्हळ्यार प्रती एक समस्ये त्या चेरडान करचे ताजी मागशी एक कारण आसा. आमी पुरा जन तारे जमीन पर म्हूण एक सिनम पळोवन आसच्या पुरोन ती चड जावन पळोवन आसता म्हूण हांव लेखता. तांतू एक चेडू एक 7-8 वर्सां चल्लो. स्कुलांतू टिचरान बोर्डार अक्षर बरयतना ते अक्षर पुरा त्या चेरडाक उलटा पुलटा दिसता. ते अक्षर पुरा डान्स करता अशी दिसता. ताका ते कसं म्हणून वाजूच्या येना एक नमने कन्फ्युजन. ते चेडू एक डिस्लेक्सीक चायल्ड म्हळ्यार डिस्लेक्सिया म्हणून वाजूच्यांत आसचे एक समस्ये. ते कोणाकय अर्थ जातना टिचर्स लेखतान ती हाका शिकच्या इंट्रस्ट ना म्हणून इता म्हळ्यार पुरा परीक्षेन तूं चेडूड फेल जाता कसले बरें ना नोटबूक पळयल्यार कसले बरोच ताका इंट्रस्ट ना म्हूण आमकां दिसता भायर दाखोवन पळयतना. स्कुला दाखोवन भायर घालचे चेरडाक टिचर्स करता ती बिश्टयता ती. ह्या चेडू कसो म्हळ्यार लुटी करता विंगड चेडू वालोड झगड करता घरा आयल्यार गम्मत खेळता ಒಟ್ಟು वाजूच विशयान ताका इंट्रस्ट ना. हांगा अन्ना कोप येता अण्ण भारी बुद्धन चल्लो हो कसला अशी जाल्लो हो कसला शिकना म्हूण सांगून ते बापसून बिश्टोचे लागीं घरा चेडू वालोट खेळच्या वचून थंय लढाय मारचे. एक दिसान तूं स्कुला दाखोवन भायर गेला म्हणून सगळे बसारी तांची एक सिटी बसारी सगळे बॉम्बे तो भोवून येता. सो अशी पुरा हे चेरडान केलेले निमित्त आन अम्मा करखर लागून बोर्डिंग स्कुला घालका म्हणून डिसायड करता ती हॉस्टेलाक. तेदन ते चेडू रडता म्हाका पेटो नाका ती हांव गम्मतेर आसा पेटो नाका म्हूण रडल्यार आयकन अशें आन होवन बोर्डिंग स्कुला घालता. थंय बत्तरी त्या चेडू एक पटी थंड जाता. लूटी कोर नाशिल्ले खेळ नाशिल्ले चेडू कोणा लागीं उल्लोच ना नुतची एक कुडांत बसचे एक क्लासरुमा जाल्यार तशीची कोणा लागीं उरले नाशी नुतची बरोवच ना वाजूच ना थंड जावन वता. थंय एकलो नवो जावन एकलो आर्ट टिचर येता ड्रॉइंग टिचर. तो येवन चेरडा पळयता कसं की समस्या आसा म्हूण ताका दिसता कडेरी ताका कळटा हो लायक पेंटींग करता ताका प्रोत्साह दिता. मागीर आनम्माला तागेले विशय उलयता मागीर तागेले ड्रॉइंगाक कॉम्पिटिशनांत आनी भागवय सुद्दां तशें करता. ते चेडू फस्ट येता ताजी वटूची प्रोत्साह दिलेले निमित्त मोगांनी अक्षर वर्केन शिकलेले निमित्त ते चेडू वाजूच्या शिकता बरोवच्या शिकता. अशी स्टोरी वता सुखान ती जाता. ते सिनम जालेले निमित्त थंय एकलो टीचर हिरो जावन मेळ्ळो. निज जिवनांतू पुरा जनाक तसल टीचर मेळटा ती म्हूण कसलें ना. एके घरकड वर्केन आमी तागेले समस्ये अर्थ कोण घेतात म्हणूय ना. हे एक समस्ये ताजी ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು चेडूवांक डिस्ग्राफिया म्हणटा ती आतां डिस्लेक्सिया म्हूण हांव सांगलें वाजूच्यांत आसची एक समस्ये. डिस्ग्राफिया म्हळ्यार बरोवच्यांत आसची एक समस्ये.
हत्ताचे एक मोटार स्किल्स बोट्टाचे मोटार स्किल्स म्हण कसं आसा ते डेव्हलप जायना हांव मुगेल फुडली सरणी वरकेन ह्या विशयान प्रस्ताव केलेलो आसा तक जावक जाल्यार एक्सरसाइज हांगा जावक जाल्यार कसा म्हळ्यार ताळमे आम्ही चेरडा लोट बैसून ते एक ट्रायंगुलर शेप पेन्सिल मेळटा त्या चेरडाक अभ्यास करो सुका त्या पेन्सिलार सो अशी पुरो केलेले निमित्त त्या चेरडू बरोवच्याकय इंट्रस्ट घेता तशीच डिस्कॅल्कुलिया म्हण सांगून म्हळ्यार मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्सान तूं ताका चेरडाक प्रॉब्लेम आसता हें पुरा आमकां अशी भायर दाखोवन पळयतना आमकां कळना हें एक कलिका न्यून्यते म्हण सांगता ती म्हळ्यार त्या चेरडाक कसकी मानसिक म्हणू खंडित लेखून येकांती ह्या चेरडाल्या समस्या म्हण सांगल्यार ताजी एक न्यून्यते त्या एक विशय मात्र त्या चेरडू मागशे आसता विंगड पुरा विशयांतू त्या बुदंत आसता विभिन्न रितीची एक प्रतिभे आसता सामर्थ्य आसता चुरुक्क आसता विंगड चेरडू वालोटू त्या गम्मत कोण खेळता जाल्यार ह्या एक न्यून्यते आशिल्ले निमित्त कसं जाता आमी अर्थ कोण घेन अशी तू दड्डा तू शिकच्या हुशार ना तू खंयचे प्रयोजना काय ना तू आळसो पुरा म्हण सांगिल्ले निमित्त ते चेरडू तशी जावन वता मागीर लुटी करच्याक शिकता पण ताका बरोच्या जायना ते निमित्त विंगड चेरडू उपद्रव दिवचे असल पुरा सूर जाता तस जावन ह्या सान प्रायरीची आमी हें पळयल्यार खंडीत ते चेरडू मुखारी बरोवच्याक जेवो वाचूच्याक जेवो लेख करच्या जेवो शिकता तस जावन आमकां जावका जाल्यार हांगा ताळमे तशीच ಕೆಲವು चेरडू आमी पळयता ती मस्त रण्णे सहज जाल्यार विप्रमिताचे रण्णे जल कुडले आम्माक करकर लागून वता कितले रडता बा कसल हर्ट बा कशें सुदारसूचे म्हणून ते रण्ण्या मागशी कसल कारण आसच्या पुरो एके घरकडे अम्माक पुरसत नाशे आसच्या पुरो अन्ना पुरसत नाशे आसच्या पुरो एके आनम्माले झगड आसच्या पुरो ना म्हण जाल्यार आनम्मा घरकडे आसचे नाशे आसच्या पुरो चेर कामाचे लागी सोणू कामा वच्चे आसच्या पुरो मस्त कारण आसता तर कसं जाता आम्मा नाईल कुडले ते चेरडू एक पटी हट सूर करता रण्णी सूर करता स्कूला घालल्यार होड जातरी एक नमने अटेन्शन सिकींग म्हणटा पळय आमी केलो चेरडू म्हणटा ते तो भयंकर अटेन्शन सिकींग अब्बा सगळो दीस पुराजन तागेल वैरी ग मंदवर का म्हणून सो कसल हे अटेन्शन सिकींग म्हळ्यार घरकड मेळनातल्यार त्या चेरडू तशी स्कूला वरकेन बिहेव करता ती आनी केलो चेरडू फट्टी सांगचे अभ्यास आसता हे फट्टी कसाला सांगता ती चेरडू खंय की एक तांकां कॉन्फिडन्स आसना फट्टी सांगचे चेरडू सहज जावन एक दोन फट्टी अप्रुपा सांगता ती त्या कांय वॉड न्ही जाल्यार केलो चेरडू प्रत्येक विशय दिसाक एक 15-20 फट्टी सांगता ती म्हळ्यार फट्टी सांगचे एक अभ्यासूय जावन वता सो त्या विशय आमी चिके जागृत करपा जाता केलो पटी कॉन्फिडन्स नातील चेरडू इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्ले चेरडू फट्टी सांगता ती तसल चेरडूवांक आमी कसं करका तांगेले एक प्रोत्साह दिवन तांगेले कॉन्फिडन्स बूस्ट करका म्हळ्यार सांद दाखून तूं खंयचें प्रयोजन ना तूं कसलें करना अशी पुरो आयकलेले चेरडूवांक कसं जाता म्हळ्यार लो सेल्फ कॉन्फिडन्स आसता तांणी फट्टी सांगच्याक शिकता ती तशें केलो पटी आनम जो भिष्टयता की म्हूण भय्यान केलो पटी चेरडू फट्टी सांगता ती एक उदाहरण सांगता केदनाय आमी चेरडूवांक प्रश्न निमगुच्चानज कसले चूके करताना तज्जे बदलाक इन्स्ट्रक्शन्स दिव्यत्व म्हण एक आलोचन करा उदाहरण एक रुमा भरी सामान पुरा चल्ला पिल्ली जावन आसता ते चेरडू कोर नासता त्या तुमकां गोत आसा जाल्यार निमगिताना कोण केलेले हे म्हण बिश्टेल कुडले चेरडू भित्ता मागीर हांव न्हय ताणे म्हण अण्ण की तम्म की कोणाकी विंगडा दाखयता तज्जे बदलाक पळोवन 10 निमिश भितर हे पुरा काण दवरका तुवें ते काण दवर न्ही म्हण जाल्यार हांव तुगेला उरलेना सो तुका आसचे 10 मिनिट्स टायम म्हण सांगल्यार ते चेरडू तेदना नुत काण दवरता म्हण हांगा फट्टी सांगच्याक एक अवकाशू आमी दिनात ती काण दवरता रे त्या चेरडाक चिकेची गुड बॉय की गुड गर्ल की म्हणू चिके प्रोत्साह दिवन खुशी केला रे ते चेरडू लेखता हो वय आम तशें पुरा सामानू चल्लापिल्ली कोरच्या नज्ज आनी नीट दवरला रे मेगेले अण्णा खुशी जाता मेगेले अम्मा खुशी जाता म्हूण सांगून ते चेरडू मुखारी ती दिवच्याक एक प्रयत्न करता सो असल सण सन्न विशय हांव सांगता तुमकां हे कसले सानय विशय हे कसल आमकां गोत नातील कांय विशय न्हय म्हूण दिसच्या पुरो जाल्यार कितली पटी हे आमी पालन करच्याक आमकां विसरता आसच्या पुरो एक एक कश्ट जाता तस जावन केलो चेरडू होड जाता जाता एक टीनेज येताना एक नमन्या तांकां
कॉन्फिडेन्स नाशी आसचे एक एक लज्जी लज्जी स्वभाव एक इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ಕೆಲವು ಚೆರಡುವಾಂಕ ಗುಂಪಾಂತು ಬೆರುವುಚಾಕ ಕಷ್ಟ ಜತ್ತ सो हे पुरा असताना त्या पुरा आम्ही सान असतानाच त्या आयडेंटिफाय करका कितले पटी घरान तू मेळनातील प्रीती भायर सोदुचाक ಚೆರಡು शूर करतांती इमोशनल सपोर्ट म्हण कसं म्हणतांती ಕೆಲವು पटी आमकां दिवचाक घरान तू कष्ट जाता आ नम्माक ಚೆರಡುवान आयकुचे संगेल आयकुचाक समय आसना तशें आसतना तांकां त्या एक प्रीती त्या एक मोगू तांणी भायर सोदितांती ಕೆಲವು पटी फ्रेंड्सा वोट आसच्या पुरो एक चिल्ली एक चेल्ल्याल फ्रेंडशीप एक चेल्लो चिलयल फ्रेंडशीप त्या एजार सूर जाल्यार मुखारी भारी कश्ट जाता शिक्षणा कडेन तांगेल गमन आसना तस जावन ह्या पुरा विशयांतू आमी चिकेची गमन दिल्यार चिके ताळमे आनी प्रीती हांग मस्तू अगत्य ताळमे आनी प्रीती असल्यार पूर्व्या शिस्तू नाकव्या म्हूण दिसच्या पुरो खंडीत जावका बिश्टावण ಚೆರಡುವಾಂक खंडीत आसका जाल्यार बिश्टायतना तांगेल मनाक दूख जायना तशी कशी कोरयेत म्हूण सांगल्यार हांव म्हगेल स्टुडंट्साक केलो पटी बिश्टायता मस्त बिश्टायता कसले चुकी केल्यार मागीर एक 10 निमिष नंतर आपोवन सांगता पळय म्हाका तूं तशें केलें मस्त बेजार जाल्लें हांव तुका अशें करता म्हूण खंडीत लेखनी हांव बिश्टयलेलें तुका न्हय तुगेल ह्या बिहेवियराक तुगेल ह्या वर्तनेक हांव बिश्टयलेलें तुका खंडीत बिश्टयलेलें न्हय तूं म्हळ्यार म्हाका मोगू म्हूण सांगल्यार त्या चेरडाल तोंडार ते बिश्टयलेलें तेदन आशिल्लें कोपू बेजारू एक 10 निमिष भितर ते परिहार जाता खुशी जाता मागीर आनीक पटी त्या चूक करतना तो चल्लू जेवो चिल्ली जेवो आलोचन करता तस जावन बिश्टा म्हण ಚೆರಡುವಾಂಕ खंडीत जावका जाल्यार तांकां दूख करनाशी मोगानी एक ताळमेरी कशी आमी सम कोरयेत ह्या ಚೆರಡುवाल समस्ये आमी कशी अर्थ कोन घेवयेत म्हूण सांगून आमी आलोचन कोरयेत वे म्हूण निमगिताची आयची ह्या कार्यक्रम मुक्षिता सकट जनाक नमस्कार